नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। पणजे मडगाव प्रवास वाडटलो 18 किलोमीटरांनी। कुठाई सर्कल ते टोयोटा मेरेन नॅशनल हायवेचे काम प्रवाशांक फुडले वर्सभर बांब जागमाग लागनासतना पीडब्ल्यूडीचो प्लान। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण, मिझोराम 5 राज्यांचे विधानसभेची सेमीफायनल एक्झिट पोलांचो अदमास म्हणटा बीजेपी घाणायता। खरे निकाल 11 डिसेंबराक। ट्रेड लायसन नाशिल्ल्यांक मडगांवां मार्केटात नुस्तें विकूंक एफडीएची बंदी। फांतोडेर कारवाय। पोळ्या नाक्यावेल्यान सोडिल्ले ट्रक मडगांवां आडायले। पीडीएक हरकत ना। एफडीए कित्याक पिट्टा? ट्रेडरांचो प्रस्न। स्टार्टअप इंडियाची ग्लोबल व्हेंचर कॅपिटल परिशद गोंयांत कायमची। डिसेंबराच्या पयल्या शुक्रारा परिशद। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू म्हणटा गोंय करतले स्टार्टअप कॅपिटल। मुख्यमंत्र्याचे भलायके विशीं केशीत मुखेल सचिवाची एफिडेव्हिट हायकोर्टा मुखार। भलायके विशीं ब्र ना वेल्यान जनहितार्थ याचिकेकूच आव्हान। अजूनय ओपन सिक्रेट। केंद्रीय हायवे येरादारी मंत्री नितीन गडकरीक अहमदनगर विद्यापीठाचे कार्यावळीत घुवळ। दोतोर म्हणटा साकर देंवली, भलायकी हाल्ली, सद्याक स्थिर। गडकरीचेंच ट्वीट। कोलवाळे इंडस्ट्रियल इस्टेटी लागसार स्क्रॅप यार्डाक उजो। सांजे लागिल्लो उजो आटापा हाडूंक 5 फायर ब्रिगेडीचे राती मेरेन झूज। आनी आय लीग टायटलाचे दावेदार जावंक जाय जाल्यार ड्रॉचे जैतांत रुपांतर करचें पडटलें म्हणटा चर्चिल ब्रदर्साचो कोच गिग्यू। पणजे मडगांव प्रवास 18 किलोमीटरांनी वाडटा। प्रस्ताव सरकारी पावण्यार घोळटा म्हूण बोवाळ। कुठाई सर्कल ते वेर्णा टोयोटा शोरूमा मेरेन 3 किलोमीटर रस्तो वर्सभर बंद दवरून नॅशनल हायवेचे काम तडीक लावपाचो प्रस्ताव। पणजे मडगांव यो वच करतल्यांनी कुठाई सर्कला कडच्यान चिखले, थंयच्यान दाबोळे एअरपोर्ट, वेर्णा सावन यो वच करपाचें। ट्रॅफिक पुलीस हय न्हय करीत उलोवन दाखयतात। पणजे ते मडगांव 35 किलोमीटराचो प्रवास आता 53 किलोमीटरांचो जावपाचो आसा। तसो प्लान सरकारी पावण्यार आसा म्हूण अधिकृत सुत्रांत सांगतात। मात पुलीस सुद्दां कॅमेराचेर स्पश्ट उलोवंक फाटीं फुडें जातात। पणजे मडगांव हायवेर कुट्टाळी सर्कल ते सरळ टोयोटा मेरेन सुमार 3 किलोमीटर रस्तो येरादारीक बंद दवरून हायवेचें काम तडीक लावपाचो प्रस्ताव। ताका लागून गाडयो कुट्टाळी सर्कला कडच्यान चिखले, दाबोळे एअरपोर्ट, वेर्ना रस्त्यान घुडायतले। फाटले वर्स 1.5 वर्स जाले आगशी कुट्टाळी ट्रॅफिक जामूच। आता द्रविडी प्राणायाम। It will be there. It's going on the road from circle, Kartani circle towards up to Toyota showroom. They require the road for what you call it, putting the slab. It's a pre-stretched concrete slab, so they have to mount it on the top. For that they will be putting heavy cranes and they cannot take the risk because there are chances that the slab may fall. So we cannot allow traffic to move below. So that is going on. Let's see. साकवाचो सरपंच बेजारला। कितेंय करचे पयलीं सरकारान पंचायतीक विचारूंक जाय आशिल्लें। लोक बेगीन पावंक म्हूण शॉर्टकटान वचूंक लागत जाल्यार अशीर आशिल्ले रस्ते डेंजर जातले। जे आयडियाचे प्लॅन केला कोर्तालीमच्यान जे डायवर्ट करून ते एअरपोर्टच्यान लोक ट्रॅफिक धाडटलो म्हणून ते एक्चुअली पब्लीक जे ट्रॅफिक पण आयकपा सगळे शॉर्टकट मारपाक पळयतले आनी चडशे प्रॉब्लम जातले। आमचे सांकवाळ विलेजीन शांतादुर्गा टेंपल थिंगा एक एंट्री आहा, लोक थिंगाच्यान भितर येवपाचो पळयतले। थिंगा पळोवपाक गेल्यार थिंगा धाकलेशे रोड आहा, 3 मिटर रोड आहा आनी इतले ट्रॅफिक कंजेशन जाता आनी इतले एक्सिडेंट जातले थिंगा। लोक गांवचे लोक सगळे आमकां विचारपाक येतले ताका लागून। आनी सेकंड थिंग आनी एक जंक्शन थिंगा जसिंतो आयलंडाच्या वयल्यान घेता थिंगा इतले शार्प टर्न्स आहा आनी थिंगा एक्सिडेंट मोर एंड मोर एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आहा। ताका लागून हांव कितें म्हणटा, सपोज कशें कितें जावपाचें आहा तर तुमी सगळे आमकांय घ्या, आमकांय आमच्या वांगडा मिटींग करा आनी कशें आमकां एक्सप्लेन करा। पणजे मडगांव प्रवास वाडटलो। थंयच्यान नित्याक यो वच करपी लोकांक कॉन्ट्रॅक्टरांनी खंय काम सोंपसर नित्याक 1 लिटर पेट्रोल दिवचें म्हूण आपाचो प्रस्ताव।
हांव म्हणटा की तुमी कॉन्ट्रॅक्टर तुमच्या पयशांत बॉल्सांतल्या पयशांनी सगळे जे लोक स्कुटरीन मोटरसायकलीन वता तांकां दिसा 1-1 लिटर दियात आनी टायम कितलो वेस्ट जातलो थंयच्यान वचपाक आनी गरज कसली. कुट्टाळचे आमदार म्हणटा ट्रॅफिक डायवर्ट करतले जाल्यार भितरल्या रस्त्यावयली येरादारी वेवस्था जाग्यार घालची, तिची डायव्हर्जनाक हरकत ना. There is no other alternative but to accept the diversion of the stretch of road from Portaling Circle to Toyota showroom. Well before the diversion is put into effect, I think the route of the diverted stretch of road has to be well marked. It has to be monitored by the police at all times, and we have to make sure that there is adequate traffic police to take up this responsibility. सरकार वा PWDन अजून मेरेन तरी ह्या प्रस्तावाची अधिकृत जाहीर वाच्यता केल्ली ना. लोकसभा वेंचणुकेचे पयलीं जायच काय उपरांत तेंय कळना. PWD मंत्र्याक विचारूंक गेल्यार ताचो फोन रिंग जाता. नो रिस्पॉन्स. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम 5 राज्यांचे विधानसभेक मतदानाची सेमी फायनल जाली. सांज मेरेन 5 राज्यांचे एक्झिट पोल नॅशनल चॅनलां फ्लॅश करूंक लागली. मध्य प्रदेशात सत्ताधारी BJP काठार पावल्या. राजस्थान, छत्तीसगडातूय परिस्थिती वायट म्हूण एक्झिट पोलाचो अदमास. तेलंगणात TRS जाल्यार मिझोरामात प्रादेशीक पक्ष फुडें. खरो निकाल 11 डिसेंबराक. शुक्रारा 5 राज्यांचे मतदान सोंपल्या उपरांत सांजे वेगवेगळ्या चॅनलांचेर 5 राज्यांचे एक्झिट पोल दिसपाक लागले. मध्य प्रदेशात फाटलीं 15 वर्सां BJPच्या शिवराज सिंगाचें शासन चलता. थंयच्या लोकांनी कशें मतदान केलां ताचो अदमास एक्झिट पोला वरवीं पळयात. राजस्थानाचे मतदार एक फावट BJP जाल्यार एक फावट काँग्रेस असो निकाल दितात. एक्झिट पोलांनी दाखयला तो निकालूय त्याच प्रमाण. राजस्थानात एका सिटाचेर काँग्रेस उमेदवाराक मरण आयिल्ल्यान थंय वेंचणूक जाली ना. छत्तीसगडात BJPच्या रमण सिंगाचे वर्चस्व, मात हे फावट फायट टफ दिसता. एक्झिट पोलांचो अदमास पळयल्यार छत्तीसगडात हे फावटूय BJP परत जिखू शकता. तेलंगणात 60 सिटां, थंय TRSचे सरकार आशिल्ले. हे फावटूय TRSन वर्चस्व कायम दवरला. नॉर्थ इस्टात मिझोरामात 40 सिटां खातीर वेंचणूक जाली. थंय न्यूज एक्साचो अदमास काँग्रेसीक 15 जाल्यार थळावी MNFक 19 आनी हेरांक 6 सिटां मेळूं येतात. ट्रेड लायसन ना म्हूण मडगांव होलसेल मार्केटांत FDAन ट्रेडरांक नुस्तें विकपाचें बंद केल्यात. 11 ट्रक आशिल्ले, मात फांतोडेर आयिल्ल्या FDAचे टिमीची सकाळीं फाट जातनाच ट्रेडरांचो धंदो सुरू. मार्केट PDAक हरकत ना जाल्यार FDA होलसेलरांक कित्याक पिट्टा काय म्हूण प्रस्न. FDAन खंय फकत नुस्तें बरें काय पाड तितलेंच पळोवचें. पळय 4 ट्रक आडायल्ले. 4 येता आनी 8 घरा वयता. रस्त्यार आमी हांगा रावन उबी रावन धंदे करता लायक एवरीबडी. कशें ट्रेड लायसन आमी कशें दितले ते बी रायट आसा. अरे एक कंबायन पूण घे मरे तुमी. एक कंबायन आमकां एक लायसन म्युनिसिपालिटी ओके यू आर फ्री टू डू द बिजनस. एक कंबायन म्युनिसिपालिटी दिवपा जाता ते पासून ते तयार ना. PDAन येदी व्हडली NOC दिली तेंची मार्केट दॅट इज इनफ. 1 NOC इज इनफ फॉर देम टू इश्यू FDA लायसन्स. आमी तितलेंच मागता. आमी सगळे आतां नुस्तें सकाळी फुडें आतां आमी नुस्तें चालू केलां तशें आमचें नुस्तें चालू करपाक दिवपा तेणी. राती 11:30 सुमार FDAचे कोण ऑफिसर मार्केटा भितर आयिल्ले काय आनी ते म्हणपाक लागले तुमी गाडी काडा म्हणून नुस्त्याच्यो. पूण होलसेल मार्केट आसा ती PDAची आनी PDAन आमकां हांगा ट्रेड करपाक नुस्तें विकपाक आमकां लायसन्स दिला, आमकां परमिशन दिला. सो FDAचो काम कितें आसा तुमी नुस्तें येवन चॅक करपाचें. आतां आमकांच रूल कित्याक लागू जाता. हांगा बोटकार हाडून नुस्तें विकतात तेंचे कडेन ट्रेड लायसन्स आसा. FDA कित्याक विचारना तेंकां. सो ऑलरेडी आतां आमची गाडी FSI रजिस्ट्रेशन गाडी जाल्ली ती पुलीस चॅकपोस्टान पुलीस सील मारून ती गाडी भितर धाडलेली आसा गोंया स्टेटीन. जी ती नुस्तें घेवन होलसेल मार्केटार येता आनी होलसेल मार्केटान आमी नुस्तें विकता. सो हेजे भायर आमी आनी कितें करपाचें. म्युनिसिपालिटी कडेन गेले लायसन्स मागपाक. म्युनिसिपालिटी म्हणटा तुमकां आमी ट्रेड लायसन्स दिना.
PDA ही मार्केट आसा ती PDAचे कंट्रोलान आसा. PDAन आमकां ऑलरेडी परमिशन दिल्ली आसा. मुगे आज थिंग गेटीर गाडी हाडली तेमी रजिस्टर्ड सगळे आहा रेडी काल गाडी इल्ली आज हाडली तेमी आज कित्याक लागून हाडले ते FDA मनशान येवन हाडले यार पयली गाडी येयली ती सोडली हाडले 12 जाण येयले ते गाडी तेमी हाडले ते कितें म्हणटा कितें मागता तुगे मुगे लायसन्स मागता ते मुगे ट्रेड लायसन्स नंबर दिवंक सांगता ते हांव कोणाय उलयता तेका मुगे ट्रेड लायसन्स नंबर दिवंक सांगता. म्हाका हांव सांगलें तेका मुगे ट्रेड लायसन्स म्हाका हें दिवपा जायना आमी एक पाट काडपा हे केल्ले ते आमगे रिवो केले कॅन्सील केले. केंद्रीय हायवे येरादारी मंत्री नितीन गडकरीक शुक्रारा अहमदनगरात कृषी विद्यापीठाचे सुवाळ्याक घुंवळ आयली. ताका सोमतोच लागसरचे हॉस्पिटलांत व्हेलो. उलोवप सोंपल्या उपरांत राष्ट्रगीत सुरू आसतना ताका घुंवळ आयली. राज्यपाल C विद्यासागर रावान ताका घट्ट धरलो. रोखडोच तो जाग्यार आयलो. साकर पडिल्ल्यान घुंवळ आयली म्हूण उपरांत गडकरीन स्वताच ट्वीट केलें. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. गोंय स्टार्टअप कॅपिटल करपाचो प्लान. ग्लोबल व्हेंचर कॅपिटल परिशद आतां वर्सुकी गोंयांत. डिसेंबराच्या पयल्या शुक्रारा स्टार्टअप इंडियाची ग्लोबल व्हेंचर कॅपिटल परिशद गोंयांत जातली. IT मंत्री रोहनाचे सुचोवणे वेल्यान केंद्रीय वाणिज्य उद्देग मंत्री सुरेश प्रभून पणजे स्टार्टअप व्हेंचर कॅपिटल परिशदेंत घोशणा केली. इफ्फी प्रमाण स्टार्टअप इंडियाचोय गोंयांक फुडें आदार जातलो म्हूण IT मंत्री रोहन सांगता. I would like to do it in Goa, and not only do it in Goa once, but we'll do it every year. And therefore, I am sure that this is an annual event which will happen on the first Friday of December. The ideal time, because before you go for your Christmas vacation, and probably by then some of the fund manager would have earned their part of their bonus, so this is a good time to spend. And therefore, we'll have it on the first Friday of December every year. But idea is, and therefore, idea is essentially to let you expose to the opportunity that are available in India. 2004 गोंयांत डेस्टिनेशन म्हणून सुरू जाल्लो इफ्फी यशस्वी जाला. आता स्टार्टअप इंडियाचं मुखेल डेस्टिनेशनही गोवा. How IFFI has been successful from 2004 and coming till date, every year it's an opportunity to host IFFI in the state. We will look at hosting this particular event with the Government of India every year on the first Friday, wherein Mr. Suresh Prabhuji today has promised us, and this will be going a long way in making Goa a startup capital and also a capital for startup funding. Any IT industry investments, what we do, we need to have a link. We need to start. Goa is a place where this type of conferences can boost the ecosystem, not only in IT, but also allow the people who are coming, who are high net worth individuals, to come around, spend some time in Goa, spend and allow some part of the economy to grow. So I say this is all small things. When we come and make it into one portion, I think that portion is something what Goa is looking at. Making Goa as an IT destination, this is definitely a big booster for all of us. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठी. सीएमाचे भलायकेचे ओपन सिक्रेट सरकार कोर्टा मुखारूय उक्तें करूंक सोदिना. वेल्यान जापीत याचिकेकूच आव्हान. मुख्यमंत्री पर्रीकराचे भलायकेची वास्तवीक म्हायती भौशीक करपा विशीं याचिकेचेर मुखेल सचिवान निमाणे शुक्रारा हायकोर्टात एफिडेवीट घातली. मुख्यमंत्री हे भौशीक पद त्या व्यक्तीचे भलायके विशीं लोकांक कळोवप हो तांचो अधिकार म्हूण याचिका. फाटल्या 10 म्हयन्यांत कॅन्सर दुयेंती मुख्यमंत्र्या विशीं एकूय हेल्थ बुलेटीन आयिल्ली ना. मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेच्या वास्तविक स्थितीचेर मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मान हायकोर्टात एफिडेवीट घाल्या. सीएमाच्या भलायकेच्या वास्तविक स्थितीचेर म्हायती दिवची सोडून एक्टिविस्टान घाल्ले याचिकेची कोर्टान दखलूच घेवची न्ही म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट. सरकार म्हणटा याचिका घालपाचो यत्न फक्त वेळ वगडावंक. एखादो भौशीक पदाधिकारी आसलो म्हूण ताचे वैयक्तीक भलायके विशीं म्हायती मेळोवपाचो अधिकार याचिकादाराक ना. मनोहर पर्रीकराक कॅमोथेरपी ट्रिटमेंट दितात म्हूण मिडिया आनी सोशल मिडिया वेल्या खबरांक आदार धरून ही याचिका घाल्या. राज्याचे प्रशासन कोसळ्ळा हो आरोप निराधार. ही याचिका पर्रीकराचो वैयक्तीक अधिकार आनी मूलभूत अधिकारा आड आसा. मुख्यमंत्री गरजे प्रमाण मंत्रिमंडळ बसका आनी प्रशासकी निर्णय घेता. हे याचिकेची दखलूच घेवची न्ही म्हूण सरकारान हायकोर्टात
मुखेल सचिवाच्या एफिडेविटावर बी आर्ग्युमेंट घाला. कोर्टान केस सोमारा दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकार आनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान 6 म्हयन्यां भितर सोटो म्हळ्यार राज्य अवयव रोपण संघटनेचो फांटो सुरू करचो म्हूण हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या. राज्य अधिकारिणींनी राज्यांत अवयव रोपणा खातीर क्रॉस मॅचिंग सुविधाय उपलब्ध करची म्हूण कोर्टान स्पश्ट केला. सध्या गोंयांत किडनी आनी दोळ्याची कॉर्निया रोपण सुविधा जीएमसीत आसा म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगला. गोंयांत स्टेट ऑर्गन ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन उबारूंक लावचें म्हूण मॅनगो फावंडेशन NGO हायकोर्टात गेल्या. अवयव आनी टिश्यू रोपण नेम 2014 प्रमाण प्रत्येक राज्यांत राज्य अवयव रोपण संघटनेचो कमीत कमी एक फांटो आसूंक जाय. सोटो नाशिल्ल्यान गोंयच्या दुयेंतींक अवयव मेळना ते मुंबय रोटो म्हळ्यार रिजनल ऑर्गन ट्रान्सप्लांट ऑथॉरिटी वरवीं बाकीच्या दुयेंतींक वतात. गोंय सरकारान आपली बाजू मांडली. सरकाराचो सोटो खातीर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाक प्रस्ताव 10 जानेराक प्रस्ताव धाडिल्लो. अजून जाप मेळिल्ली ना. सध्या जीएमसीत किडनी आनी कॉर्निया रोपण सुविधा. गोंयांत अवयव रोपण करूंक क्रॉस मॅचिंग सुविधा ना. हायकोर्टान सरकाराची बाजू आयकून घेतली. सोटोचे स्थापणुके खातीर 6 म्हयन्यांचो प्राझ दिला. केस 21 जानेराक दवरल्या. तो मेरेन सरकाराक सोटो स्थापणुकेची प्रक्रिया खंय मेरेन पावल्या तें कोर्टाक सांगचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कोलवाळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे लागसार स्क्रॅपयार्डाक उजो. तिनसांजे सादारण 6 सुमार लागिल्लो उजो आटोपा हाडूंक 12 फायर ब्रिगेडी राती मेरेन झुजताल्यो. करसवाडो कोलवाळे गोंयभर इंडस्ट्रियल इस्टेटी लागसरची बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डां बंद करची म्हूण हे पयलीं विधानसभेतूय इश्यू जाला. मात सरकारी पावण्यार कांयच फुडें वचना. कोलवाळे इंडस्ट्रियल इस्टेट पॉवर ग्रिडाचे कुशीक स्क्रॅप यार्ड आहा. त्या स्क्रॅप यार्डाक आज सांजचे 6 सुमार उजो लागलो आणि उजो इतलो भयंकर जालो की म्हापसा फायर स्टेशन, पिलाना फायर स्टेशन, पणजी फायर स्टेशन, बिचोली फायर स्टेशन आणि पेडणे फायर स्टेशन हांचे सुमार आतां मेरेन 12 बॉम्ब येवन उजो पालोवपाचे प्रयत्न चालू आसात. प्रुडंटा खातीर हांव कोलवाळच्यान श्यामसुंदर फडटे. आय लिगात चर्चिल ब्रदर्स तिसरे सुवातेर आसात आनी टायटल दावेदार जातले जाल्यार आपल्या पंगडाक ड्रॉ मॅचीचे प्रमाण कमी करून चडांत चड जैत जोडचें पडटलें अशें कोच पेत्र गिगू म्हणटा. सध्या 6 मॅचींतल्यान चर्चिलाक 2च जैत मेळ्ळ्यात. बाकीच्यो 4 मॅची ड्रॉ जाल्यात. चर्चिल ब्रदर्स आतामेरेन चड मॅची भायल्या राज्यांनी खेळ्ळ्यात आनी तांच्यो 4 मॅची ड्रॉ जाल्यात. हातूंत कांय म्हत्वाचे चान्स चुकिल्ल्यान चर्चिलाच्या खात्यान अजून 2च जैत आसा. टायटल जिखतले जाल्यार जैताचें प्रमाण चड आसूंक जाय हें चर्चिलाचो अणभवी रोमेनियन कोच पेत्र गिगूक पुराय खबर आसा. I like to have more win, and this was possible because we lost many opportunity. We remember in the Gokulam the great opportunity of Plaza last minutes, and also in Chennai, also in Minerva. I think we arrived to win. भायल्या राज्यांनी वतना चर्चिलाक सेगीत भारताचे नॉर्थ ते साऊथ भागांनी खेळचे पडिल्ल्यान गेल्ले मॅचीत प्लेयर मातशे जाम जाल्ले अशें गिगू म्हणटा. That it was a problem for us, and I think in the game with the Gokulam, the players felt tired, and they were not fresh. आयतारा वास्को टिळक मैदानार एझॉल FC आड जिखूंकूच जाय असो विश्वास गिगूक आसा. We tried to do all the best for win every game outside and home, not only home. But now, because we play home some games after we came from Neroka, we try to win. And प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.